A2, page number 1, A2. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता तुका वंदन नमन करूं तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता एकाच मोना एकाच काळजा तुझे मुखार आमी येता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. बोगाळ बावडीनो आयचो सेवा धर्म जिवितान आमकां ल्हानवीक जावंक आपयता. गर्व पदवी मिजाज हे सगळें पयस करून ल्हानविकायेचो रस्तो रोवंक जेजू देव जावन ल्हानवीक जालो. चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. आमच्या जिवितान आनी खेरीत भाशेन ह्या प्राचीत काळान आमी ल्हानवीक जावंक आनी ल्हानविकायेंतल्यान स्वर्गीचें राज विस्तारूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी व्हड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. हे पसत भाग्यो सदांच आंकुवार मारी सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता प्रार्थुया. एमी साबिटिता जविता नायक हाच्या इतिहासा पासत आयज ताचो जल्माचो दीस खेरीत भाशेन देवाचो आशिर्वाद ताचेर मागतना ताका बरी भलायकी ह्या दिसांत मागुया. तशेंच मागुया संवसारांत जें झूज चालू आसा
जाई त्या देशामध्ये देशाच्या फुडाऱ्याची मनां उजवाडाय म्हूण हें झूज बंद करूंक संवसारांत शांती आसूंक मागुया. तशेंच जाय तो लोक पिडेन कश्टवता, जावं हॉस्पिटलांनी आसा जावं घरांनी आसा, तांकां वेगळीच पेकोडी फावो करून मागुया. भुरगीं आपली परिक्षेक तयारी करतात, तांकांय शिकूंक आदार मागुया. जायतीं आमची तरणाटीं बेकार भोंवतात, वायट संवयाक लोबदल्यांत सोरोप येतात, गुंगी वखदां येतात, तांचें जिवीत बदल म्हूण मागुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, तुवें तुजे पोरशेक लिजबोवाचो बागयोन आंतोवन कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक तीर आस्कारी जावून दिलोय. ताच्या आदारान क्रिस्ती जिविताची शिकवण पाडून सगले आमच्या आडकोडेंनी तूं आमच्या आदाराक येताय म्हूण आमकां बोगोशें कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकवडान जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या आसना. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वचप. सदामाच्या राजकारभाऱ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गोमोराच्या लोकांनो, देवाचे सुमूर्तीक कान दियात. दुयात तुमकां नितोल जायात. म्हज्या दोल्या मुखा वयले तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनीक वायट करूं नाका, बरें करूंक शिकात. न्याय नीत राखून वावरात. कश्टवतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जोरी तुमची पातकां तांबडी लाल, तोरी बर्फा वरी धवी फूल जातोलीं तीं. जोरी तीं तांबडे बिरोण कशीं, तोरी कापसा वरी जातोलीं धवी. हांव सांगतां तें आयकुची. तुमकां कशी आसत जाल्यार हे देशांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात. पूण वायटूच करूंक रावशात तरी तोरसात तुमकां गिरासतली. सर्वेस्पर आपले तोंडी हें सांगता. सर्वेस्पराचें उतर. आमचो जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. सगले म्हणया, प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलेच चूक म्हाका मेलो ना. तुजे ओम बी सदांच आसा म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुजे हिंडांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. म्हजी आज्ञा उचारूंक तुका कशें पुटवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे सुमूर्तीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजी उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. असली तुजी कर्तुत्वा आनी हांव वगोर रावचो. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासनेच्यो येद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सोरवण दाखयतलो. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावुया. Wakati tuka Krista, rasa
सगळीं पातकां झाडून उडोयात म्हणटा सर्वेस्पर आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मोन घोडात. Wakarni tuka Krista, raisasnik moimeja. Wakarni tuka Krista, Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. Mateva pormone शुवर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन उलोवन जेजून म्हणलें, मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात. म्हणटोच ते तुमकां सांगता तितलें तुमी करात आनी पाडात. पूण तांची कर्तुत्वां पोरमोणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात. जोड आनी तळू नजो तसली ओजी ती बांदतात आनी हेराच्या भुजांचेर घालतात. पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लायचें ना. मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो कोरण्यो करता देखून मोंत्रां पोतरांची पोदोरां रूंद रूंद करीत आसात आनी आपल्या आंगोस्त्राचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयलो सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार लोकांन आपणाक सलाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप हीच तांची आस रूच. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारूंक म्हूण तुमी आशू नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगलीं भाव भयणां. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटा ताका देव काला उडयतलो आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. सोमयाचे शुवर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. बोगाड बाबडीनो, आमी जायते पावटी कोंकणीन अशें म्हणलोलें आयकलां, जो कोण उडटा तो बुडटा. जेजू म्हणटा, जो कोण आपणाकूच उंच काडटा ताका देव काला उडयतलो आनी जो कोण कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. आयचो सेवा धर्म जिवितान आमकां ल्हानवीक जावंक आपयता. ल्हानवीक मनीस सगल्यांक आवडटात, पूण गोरवान बोल्लोले मनीस कोणाकूच आवडनात. आमी जायते फावटी म्हणलोलें आयकलां, प्रायड एंड गॉड कॅनॉट गो टुगेदर. देव आनी गोर्व बरोबर वचना. ल्हानवीक मनीस आपल्या जिविताचेर न्हय, पूण ल्हानवीक मनीस देवाचेर पातयेता, आपलें जिवीत देवाच्या हातान घालता. जाल्यार गोरवान बोल्लोलो मनीस, व्हडपणान बोल्लोलो मनीस अशें म्हणटा, आपूण आपणाक देव सोमेस्तांक, म्हाका आनी देवाची गरज ना. म्हजे लागीं सगलें आसा, दुडू आसा, पदवी आसात, नामनां आसात, म्हाका दुसऱ्या मनशाची, म्हाका देवाची गरज ना. आय एम सेल्फ सफिशंट. हांव सगलें करतलो कारण म्हजे लागीं सगलें आसा. मोगाळ बाबडीनो, जेजू देव जावन
मनीस जालो, चाकराचें रूप ताणें घेतलें आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. तो म्हणटालो हांव सेवा घेवूंक न्हय पूण हांव सेवा करूंक आयला आनी ताणें सगल्यांची सेवा केली. मोगाळ बाबडीनो, भारताचो व्हडलो जाणार मनीस स्वामी विवेकानंदा एका दिसाकूय एक व्हडलें जेवण करता आनी सगल्या जाणार मनशांक ह्या जेवणाक आपयता. आनी जेन्ना खंय सगळे मनीस आयले, ताचें हॉल भरलें, तो खंय आपूण तांकां जेवण वाडूंक लागता. आनी तेन्ना खंय ताचे सेवक आसले, चाकर आसले, ते ताका अशें म्हणटात, हो तुजो वावर न्हय, तूं आमचो धोनी, हो आमचो वावर, आमच्या चाकरांचो वावर वाडपाचो. आनी तेन्ना खंय स्वामी विवेकानंदाक अशें म्हणटा, तुमकां खबर ना संवसाराच्या व्हडले गुरून जेजू क्रिस्तान कशें कितें केलें तें, कशे भाशेन जेवणा मेजा वेलो तो उठलो, आपल्या शिसाचे पांय धुले आनी ताणें पुसले ते. मारिया मागदलेनान पर्यान आपल्या दुकानी जेजूचे पांय धुले आनी केंसांनी पुसले ते. आनी जर तो जेजू हांगासर आसलो जाल्यार म्हज्या रोगतान हांव ताचे पांय धुतालो आसलो, ही ताणें उतरां म्हणलीं. आनी ते खंय आयकून अजाप जालें, कारण स्वामी विवेकानंदा पवित्र पुस्तक वाचतालो, ताका जेजूची खबर आसली. बोगाड बाबडीनो, आमी आमकांच विचार करुया, आमी गोरवान भरल्या वो आमी ल्हानविकायेन आमचें जिवीत जियेता, आमी देवाचेर पातयेता वो आमी आमच्याच बोळाचेर पातयेता. देवाचो वावर आमी आमच्या जिवितांत फुडें व्हरता काय. आयच्या शिव वर्तमानांत आमी फारिजेवाची आनी धर्मशास्त्रांची खबर आयकल्या. फारिजेव धर्मशास्त्री पयल्यो वयल्यो स्वातो घेताले, जेवणाक पयले बसताले, देव तेंपलान सारके मुखार आसले, भायर रस्त्याचेर मागणे करताले, लांब रून कपडे घालून भोंवताले, कारण तांकां आपल्याक व्हड जावंक जाय आसलें. आनी जेजू कितें म्हणटा, जे कितें सांगतात तें तुमी करात, पूण तांची कर्तुत्वां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कारण ते सांगतात एक आनी जिवितांत दुसरेंच करतात. दे आर नॉट प्रॅक्टिसींग वॉट दे आर प्रिचींग. सांगतात एक आनी दुसरेंच करतात. आपल्या जिवितान ते व्हडपणान भोंवतात, लोकांचेर कायदे घालतात, लोकांक चेपून दामून दवरतात, आपल्याकूच ते वयर काडटात. बोगाड बाबडीनो, आनी हाका लागून जेजू तांची टिक्का करता आनी म्हणटा, तांचे भाशेन तुमी जायनाकात. जाल्यार आयच्या पयल्या वाचपान इजायास प्रवादी उगडास करता इस्रायल पोरशेक, तुमी वायट जिवीत सोडात, बऱ्या जिविताची पावलां मारात. गरिबांक, अनाथांक, विधवांक आदार दियात, तांच्या गरजांक पावात, तेन्नाच देव तुमची पातकां बक्षितलो. तो अशें म्हणटा, जर तो तुमची पातकां तांबडी, देव ती धोई कोत्तलो, बरपा भाशेन तो धवी कोत्तलो, तो तुमकां बक्षितलो. कारण इस्रायल पोरशेन आपल्या जिवितांत जायतीं पातकां आदारलीं. जेन्ना तांकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं, ती देवाचेर गुणगुणटालीं, देवा आड उलयतालीं, देवा आड वेतालीं, दुसऱ्या देवाक बुजतालीं. आनी हाका लागून जायते फावटी देव तांकां एके भाशेन कास लायतालो आनी तांकां सांगतालो, तुमचें जिवीत बदलात, म्हजेशी परतून येयात. मोगाड बाबडीनो, हो प्राचिताचो काळ, कुरपेचो काळ, आमचें जिवीत बदलपाचो काळ. देवाशी लागीं येवया, आमचें जिवीत बदलुया, आमच्या पातकांचें बक्षणे मागुया. दुसरे स्वातेर जेन्ना म्हजे लागीं पयशे जातात, ग्रेस्काय आसता, व्हडलें घर आसता, व्हडली गाडी आसता, व्हडपणान न्हून, पूण ल्हानविकायेन आमचें जिवीत जिवया, कारण ल्हानवीक मनीस देवाक मानवता. आनी तिसरे स्वातेर आमच्या जिवितान दान दिवया, दुसऱ्याक आदार करुया, दुसऱ्यांच्या गरजाक पावुया, तेन्नाच देवाचो आशिर्वाद आमचेर पडटलो. तर हेंच करूंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या प्राचीत काळान जिवीत नवसुरपाची शिकवण आपले पोरचेक दिवंक आनी तिका काळजीदार करूंक बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. आम्हा समेस्तांनी आमच्या जिवितान आसलेल्यो वायट संयो ओळखून घेवंक त्यो पयस करूंक आनी शेगूनांनी बोललेलें जिवीत जिवपाचो यत्न करूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. आयज जबिता नायक आपलो वाडदीस मोरूनता आनी त्या समयात तिणी ह्या मिसाचे इतिहासां भेटयला. तर बागयोत आतोनेचे विनवणेन देवान तिचेर आपलो सुभाव आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दुनिया देवा आयक आमचो ताळो मुक्तीपणान मारता उलो. मोगाळ बाप्पा दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमचें जिवीत बदलून जिवितान आमी ल्हानवीक जावंक तूंच आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयार वेळार आमी गायन घेवया. C20 पेज नंबर 36 C20. Kalwarazo onot papa Vedicer poron anasata Dulsots mogar put tome toida Taka ek porta iros mata Mogar papa moyar nodri मोशा भावा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदोगाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा आतून तुझ्या भाग्यवंताच्या उगडासाक तुजे वेदीर आमी दवरल्या ती आमची दानां स्विकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवंत केलोय तशेंच आमकां तुजी काकलूत दाखय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यासोवे आसूं. तुमची काळजा उबारा आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया उय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातूंत तुज्या भक्ताच्या दिसाक तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या भाग्यवन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजळायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सोर देवदूतां आनी सांतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचे किर्तोर आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्पर देव स्वर्गारी संसार वल्ल्या तुझ्या वैभवान होसाना स्वर्गी सर्वेस्पराचे नावी येतात सुभागी होसाना स्वर्गी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सोर देखून दो वापोरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत कोश्ट मरण सोसूंक आपकोशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी करचे रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूण सोम्या आमी उडो खाता आनी एकावसीतले पियेता इतले फावटी तूं परत येसून तुजे मरण भरगता. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर अशें लियो आमच्या भाग्योन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा सिमिया आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या संस्कारनी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर.
तशेंच पुनर्जिवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यांत ते सगल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामोडाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची काकलूत कर म्हण आमी मागताव. अशें भागियोन आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भागियोन जुजे तिचो पोती, भागियोन आंतोन, भागियोन धर्मदुतां आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाताक आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पोदवेदार बापा सोर मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे रायज येवूं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोश आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतोल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरबणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सुमियाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शेली संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present, or persons of other faith, or person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. जेजूक आमच्या काळजान शेवतान आमी गायन घेवया. D31 पेज नंबर 64. D31. Jiwit amche modlong yo.
गोटाय तुजी दितुदी बुजवण आमकां हाडूची संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी गोटाय तुजी दितुदी बुजवण आमकां हाडूची संतोष तुजो आमकां दी फावो तितली भलायकी मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा पयलीक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो Mona, Mona, dirai bawartam Kusyo gotai viswasam Kaळजा पेटोया जेवणां देवा पेल्याच्या मोगान मोना दिराय बावारतां कुश्यो गोटाय विस्वासां काळजा पेटोया जेवणां देवा पेल्याच्या मोगान मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा पयलीक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा पयलीक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो सगळ्यांक आमकां खालती कोर तुजे सारकी निर्मळ कोर सगळ्यांक कोडे मोगाळ कोर तुजो जेजू उपकार दवर सगळ्यांक आमकां खालती कोर तुजे सारकी निर्मळ कोर सगळ्यांक कोडे मोगाळ कोर तुजो जेजू उपकार कोर मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा पयलीक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो मोगाळ जेजू यो तूं यो बाबा पयलीक भेटूंक यो काळजान आमच्या रावूंक यो जिवीत आमचें बदलूंक यो प्रार्थुया सोर पदवेदार देवा भागिवंत आंतोनीच्या दोबाशान वांटो घेतिल्ल्या आमा समेस्तथाय सुर्गीच्या जेवणाचे देवीक बोळ तीर जावूं आनी वाडूं अशें आमी भावार्थाचे देणी संपूर्णपणी सांबाळूं
आनी तुवें दाखयले सोडवणेचे वाटेन चलूं क्रिस्ता आमच्या सोबिया वरवीं तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर जोकी थंयसर रुमान आसा आनी फादर हायसेंड कुमसुदोरींत आसा. सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता. कोणाकूय तिका भेटूंक जाय जाल्यार तिका तुमी मेळून अपॉयंटमेंट घेवचो. भाग्यवंत आंतोनीचे इमाजी सेर्पेंत हातान धरून आमच्या सोविन स्टोरांत विक्रेक मेळटात. तुमी त्यो घेवच्यो. स्टोरीज इन सिल्वर हो एक कॉफी टेबल बूक सोविन स्टोरान हातून विक्रेक मेवता. ताचेर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कॉफीन पॅनल्साचेर मिलाग्री कातयलेल्यो आसात त्यो ह्या बुकान बरयल्ल्यो आसात. तुमच्यान तो घेवं येता. गेल्ल्या मुळार सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्यास आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोरनृता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर मोवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळग जेजू. तुजे विणवणेन म्हाका बक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्ताच्या बुजवणनेरा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोलडीरपण आनी उपद्रे म्हजें उस्कें आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे. म्हज्या उस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गोरजोक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीच मेळून घे. हे वेळार तुका कितें जाय तें माग. ओसोऱ्याच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसोतीन हे काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोळाय आनी कोणवडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण इथे जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अनुराच्या मार्गात चलूंक तांचे खातीर तूं तामान आसतना विनोती कर. आमेन.
गायन गायन घेऊया U25 पेज नंबर 243 U25